नमस्कार, गोवा टुनाइट स्मिता येकाराचो येवकार. सविस्तर खबरादी हेडलाइन्स. वेदांताच्या दिवचले मायनिंग ब्लॉकाक पर्यावरण मंत्रालयाचो खोप. पर्यावरण दाखल्याच्या प्रस्तावाक जोडून मायनिंग केशीविषयी माहिती दियात. मूल्यांकन समितीचे वेदांताक निर्देश. कोयराविल्याक सरकार दर वर्सा मोडटा 100 कोटी मायज. मुख्यमंत्री म्हणटा गोंयभर कोयरमुक्त भारत स्वच्छता ही सेवा कार्यावळीक बरो प्रतिसाद. पेडणेचो झोनिंग प्लान 6 ऑक्टोबरा आदी समजावून सांगात, नाजाल्यार चोपडे पूल आडावपाची थळाव्यांची शिटकावणी. आमदार म्हणटा प्लान समजावंक मंत्र्याचे निर्देश. गोंयांत परतीच्या मान्सूनाच्या उटंगरा बरोबर वादळी वारे. पावस 133 इंच पार. सरासरी परस 12% मायज. वेधशाळा म्हणटा 24 वरां मोठो पावस उपरांत नेट देंवतलो. सिजनाची पहिली चार्टर फ्लायट गोंयांत लँड. रशियाचे मॉस्को सावन 250 टुरिस्टांक घेवन दाबोळे एअरपोर्टार देवली. एरोफ्लोट फ्लायट आनी 6 येवपाच्यो. प्रेषित महम्मदा 8 सोशल मीडियार पोस्ट. वाळपय पुलिशेन किशन नायकाक धरलो. 2 दीस कस्टडीत. इंस्टाग्रामार कॅच मी इफ यू कॅन हँडला वेल्यान पोस्ट. रेकॉर्ड ब्रेक जीएसटी चालू. सप्टेंबरात राष्ट्रीय पावण्यार 1,63,000 कोटी कलेक्शन. गोंयांत जोडले 497 कोटी. फाटल्या सप्टेंबरा परस 16% मायज. आणि जायांच्या मळ्याक उजो घाल्ल्यान म्हाड्डोळच्या नायक फुलकार समाजाक अंदूय मोठे लुकसाण. माळशेचे 110 जायांचे पुजेक विजयरथ वाहन करपाचो बेत आवळो. खबरो विस्तारान. वेदांताच्या दिवचले मायनिंग ब्लॉकाक पर्यावरण मंत्रालयाचो खोप. पर्यावरण दाखल्याच्या प्रस्तावाक जोडून सायट इन्स्पेक्शन, योग्य प्लान, रस्त्यांचे नेटवर्क, राना खात्याच्या परवानगी विशीं मूल्यांकन समितीन माहिती मागल्या. वेदांता आड बेकायदेशीर मायनिंग केशी आसा काय ना ते विशीं मायन्स खात्याचो रिपोर्ट मागला. जनसुनावणीचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंगूय जोडचे पडटले. वेदांताचे दिवचले मायनिंग ब्लॉकाक पर्यावरण मंत्रालयाकडच्यान पर्यावरण दाखलो मेळपाक आडमेळ्ळी. पर्यावरण दाखल्याच्या प्रस्तावाक जोडून अतिरिक्त माहिती दियात म्हूण मूल्यांकन समितीन वेदांताक सांगला. तातूंत सायट इन्स्पेक्शन, योग्य प्लान, रस्त्यांचे नेटवर्क, गोंय राना खात्याच्या परवानगीचो आस्पाव आसा. दिवचले मायनिंग लीज वाठारांत बेकायदेशीर मायनिंग आड केशी विशीं मीन खात्याकडच्यान रिपोर्ट घेवचो म्हणूनय सांगला. प्रकल्पाचे माहिती बरोबर जनसुनावणीचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंगूय धाडचे पडटले. दिवचलचे 478.52 हेक्टर मायनिंग ब्लॉका खातीर 11 ऑगस्टाक जनसुनावणी जाल्ली. त्या वेळार 4,708 अर्ज प्रकल्पाचे विरोधात जाल्यार 5,183 अर्ज समर्थना खातीर आयिल्ले. ते उपरांत आता पर्यावरण मंत्रालयान ह्या ब्लॉकाक पर्यावरण दाखलो दिवपाच्या निर्णयाक स्थगिती दिल्या. मिनट्सा प्रमाण तज्ञ मूल्यांकन समितीन वेदांता कंपनीक आनीक माहिती दिवंक सांगला. मंत्रालय उपसमिती नेमून रिपोर्ट आपले कडेन धाडूंक शकता. मूल्यांकन समितीच्या वांगड्यांचो आस्पाव आशिल्ली समिती आनी मंत्रालयातल्या अधिकाऱ्यांनी सायट व्हिजीट करून इन्स्पेक्शन रिपोर्ट दिवचो पडटलो अशें समितीन सांगला. बॅक फिलिंगा खातीर परत व्हिजीट करपाचो प्लानूय दिवचो म्हूण समितीन सांगला. समितीन वेदांता कंपनीक माहिती दिवंक सांगला ती अशी: वर्सुकी पावस ते प्रमाण उदक सांठोवप सोडप हाचो प्लान. तळ्याची रचना स्पश्ट करात. रस्त्याचे नेटवर्क स्पश्ट करात. सार्वजनिक रस्तो सोडून बायपास, ट्रॅफिक लोडाचेर नियंत्रण, रस्त्यांचे नेटवर्क घटमूट करपाक एक्शन प्लान, रस्ते कॉन्क्रीट करपा विशीं प्लान जाय. लीज वाठार आनी मये राना वाठाराची शीम तेंकून आशिल्ल्यान लीज वाठारांत राना वाठाराचो आस्पाव जाता तेन्ना गोंयच्या राना खात्याचे लॅटरूय जाय. लीज वाठारांत बेकायदेशीर मायनिंग जाला काय ना ते विशीं मीन खात्याकडच्यान रिपोर्ट जाय. बेकायदेशीर मायनिंग जाला जाल्यार तातूंत MS वेदांता लिमिटेडाचो आस्पाव आसा काय ना तें स्पश्ट जावपाक जाय. जनसुनावणीचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंगूय दिवचे.
मिनट्सा प्रमाण तज्ञ मूल्यांकन समितीचे 20वे बसके वेळार हो निर्णय घेतला। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी। कोयराविल्याक सरकार दर वर्सा 100 कोटी मायज मोडटा। कोयर-मुक्त भारत स्वच्छता ही सेवा कार्यावळीत मुख्यमंत्री साखळे उलयलो। लोकांनी घरातल्या कोयराचो योग्य तरेन विलो लावचो म्हणून उलो। गांधी जयंतीच्या आदले दिसा गोंयांतूय स्वच्छता ही सेवा कार्यावळीक बरो प्रतिसाद मेळ्ळो। सगळ्या तालुक्यांनी कार्यावळी हे सगळे जाण गोंय स्वच्छ दवरपा खातीर आपल्या परीत काम करता। आमी म्हणटा फक्त काम करिना, कोट्यांनी रुपया आमी गोंय क्लीन दवरपा खातीर स्पेंड करता। एन्युअली जर तुम्ही पळयशात इट इज नॉट लेस देन 100 crores, 100 कोटी, 30 कोटी रुपया फक्त बीच क्लीन करपा खातीर, 30 कोटी रुपया रोड क्लीन करपा खातीर। म्युनिसिपालिटीक आनी पंचायतीक पैसे दिता पळय न्ही सरकार ते वेगळे। अशें जर सगळे काडीत जाल्यार 100 कोटी पेक्षा चड पैसे आमी फक्त कचरो साफ करपाक, तोय बी कोणी केल्लो? सरकारान केला, हायन एकट्यान केला, आमी सगळ्यांनी केला। हो देश लीव जातलो, बरो जातलो। फॉरेन कंट्रीक जर तांचे बरोबर आमी वयतले जाल्यार स्वच्छता हो म्हत्वाचो विशय आसा। प्रत्येक मनशान तर आपलें कॉन्ट्रिब्युशन ह्या स्वच्छतेक दीत, आपलो वाठार जर खंय लीप दवरीत जाल्यार आमचो संपूर्ण देश हो स्वच्छ जातलो। माणकुल्या भुरग्यां बरोबर आज हांवें ठरयलें की ही स्वच्छता अभियान करचें, कित्याक ही आमची जी भुरगीं आसा दे आर द फ्युचर ऑफ आवर कंट्री, आमच्या देशाचें हें भविष्य। आनी तांणी ह्याच वयाचेर तांणी शिकपाक जाय की स्वच्छता म्हणटा ती कितें। तातूंतल्यान सगळे जाण आपलो एक वर आज सगळे डिपार्टमेंटाचे गव्हर्नमेंट ऑफिशियल सगळ्यांनी बरोबर काढून आज आमी डिपार्टमेंट ऑफ टुरिझम हांगा बीच क्लिनिंगाच्या हातून येवन जे प्लास्टीक जी बाकीचे हानिकारक जे आसा विच अफेक्ट द मरीन बायोडायवर्सिटी ताच्या खातीर आज क्लिनिंग सकाळी पूर्ण टिमीन केल्ले आसा। गिव अ व्हेरी स्ट्रॉंग मेसेज की व्हेन वी टॉक अबाउट सेफ क्लीन बीचीज आवर पार्ट अदर देन द थिंग्स विच आर हॅपनिंग, आमी सदांच बीच क्लिनिंग चालू आसता। तातूंत अवेरनेस तयार खूब इम्पॉर्टंट, कित्याक रिस्पॉन्सिबल टुरिझम, सस्टेनेबल टुरिझम जे आमी उलयतात, सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल जे उलयतात, तातूंत ग्रीन इन्वेस्टमेंट्स उलयतात, तातूंत खुबश्यो गजाल्यो वी नीड टू इनकॉर्पोरेट। गोवा इज एक सेकंड होम और एक्चुअली मैं काफ़ी इम्प्रेस्ड हूँ क्योंकि हम यहाँ पर बीच क्लीन करने आए हैं। मगर दिख रहा है कि लोग गोवा के लोग काफ़ी कॉन्शियस हो गए हैं और बीच काफ़ी साफ़ है वैसे, बट मानसून के टाइम पे जितना भी कचरा हम समुद्र में फेंकते हैं तो समुद्र हमें वापस दे देता है एज ए गिफ्ट। तो हमारी जिम्मेदारी है उसको आगे साफ करें और अगर ऐसे हम रोज़ हफ्ते में एटलीस्ट 2 बार करते रहें या हफ्ते में 1 बार भी कर लिया एक बड़ा ग्रुप बना के। पेडणेचो झोनिंग प्लान 6 ऑक्टोबरा आदी थळाव्यांक समजावन सांगात, नाजाल्यार चोपडेचो पूल आडायता म्हणून थळाव्यांची सरकाराक शिटकावणी। मांद्रेचो आमदार जीत म्हणटा प्लान थळाव्यांच्या हिताचो जाय। पंच सरपंचाक बरोबर घेवन झोनिंग प्लान थळाव्याक सांगता म्हणून मंत्री विश्वजितान आपल्याक सांगला म्हणून पेडणेचो आमदार आल्लेकार सांगता। खुबशे गोष्टी आहात जे राईट टायम येता तेन्ना उलयतलो, कित्याक फाल्यांच्यान आमचे सुरवात जातली अभियानाक, कित्याक म्हाका पेडणेकार इम्पॉर्टंट आहा। म्हाका जर गरज पडली, अमितान म्हणटाले म्हाका गरज पडली जाल्यार हांव सरकारांतल्यान भायर सरपाकूय रेडी आहा आनी सरकारान भायर पेडण्याचो झोनिंग प्लान करतना विश्वासात घेवना म्हूण थळावे बेजार। कसिनो थीम पार्काक जाय तसो प्लान म्हूण आरोप। 6 ऑक्टोबरा पयलीं प्लान समजावन सांगात, नाजाल्यार चोपडेचो पूल आडावपाची शिटकावणी। तुमकां टायम दिता सरकाराक, तेणी तो दिवचो। 5 तारीख मेरेन टायम दिता जाल्यार 6 तारखेच्यान चोपडे पूल आमकां बंद करचे पडटले। थंयसर ते कॅसिनो जो हाडटा पळय धारगळे तांकां मदतीक लागून आनी तेंच्या EIA रिपोर्टान तो रस्तो घालून तांकां EC दिली, अजून झोनिंग प्लॅन फायनलच जावना। आमकां गांववाल्यांका जसो जाय प्लॅन तशें आमी डिझायन करतले, तुमी तो सायन करपाचो। डेप्युटी टाउन प्लॅनर सप्तकांतल्यान 2 दीस येता, मातसो प्लॅन दाखयता रोकडोच कवळटा। डेप्युटी टाउन प्लॅनर येतलो तेन्नाच प्लॅन ओपन मेळटलो, नाजाल्यार तेच्या कपाडान 2 म्हयने आसा थंय, तो येता 2 दीस, तो बुधवार आनी शुक्रार तेन्नाच ओपन। उत्तरेक जमनी काबार केल्यो, आतां पेडण्याचेर डोळो।
नॉर्थाचे नॉर्थ म्हणजे स्पेशली मसुरी ही एरिया जी काबार केलेली आहे ते परत येयले हे खंय तरी स्टॉप जावंक जाय कारण ही सुरवात आसा आनी ह्या सुरवातीक जर आमी हात घालिना आनी हितून तुजो खूब रोल इम्पॉर्टंट आसा. आमदार आर्लेकर म्हणटा पंच सरपंचाक बरोबर घेवन पेडणे मतदारसंघातलो झोनिंग प्लॅन थळाव्यांक सांगात म्हूण टीसीपी मंत्री विश्वजितान आपल्याक सांगला. 3 ते 4 महिन्या पयलीं आमच्याकडे विश्वजीत राणे मिनिस्टर आहा तेणी सांगलेले कितें जे सरपंच पंच सगळे म्युन्सिपालिटीचे काउन्सिलर सगळे चेअरमॅन सगळ्यांक घेवन ती मिटींग जाली. मिटींग जातकीर तेणी सगळ्यांक एक्सप्लेन केले की जे झोनिंग आतां हें आहा तो तुमी लोकांक एक्सप्लेन करपाचे आनी कोणाचे खंय घालूंक जाय कोणाचे कितें हें करूंक जाय ते तुमी सांगपाचे आमकां येवन. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. परतीच्या मान्सूनाचो उटंगार बरोबर वादळी वारें गोंयांत पावसाच्या धुमशणाचो चवथो दीस. झाडां पालसणां कोसळप चालूच. चिंचणी पुर्तुगेज काळांतल्या बिल्डिंगेचे छप्पराचो भाग कोसळ्ळो. लायटीचे खांबे पडिल्ल्यान गांवांनी लायट गूल. लोकजीण विस्कळीत. पावस 133 इंच पार. सरासरी परस 12% मायज. वेधशाळा सांगता 24 वरां उटंगार उरतलो उपरांत नेट देंवतलो. गोंयांत फुडली 24 वरां मोठो पावस पडटलो उपरांत देंवतलो म्हणून वेधशाळा सांगता. तो कल इस डिप्रेशन ने रत्नागिरी और पंजिम के बीच में लगभग 8:30 से 10:30 बजे के रात्रि के समय में इसने रत्नागिरी और पंजिम के मध्य दक्षिण कोंकण को पार किया. तो इसके प्रभाव में केवल अगले 24 घंटे तक भारी से अति भारी वर्षा की संभावना दक्षिण कोंकण गोवा और दक्षिण मध्य महाराष्ट्र पर रहेगी और उसके पश्चात जैसा कि हम देख सकते हैं किसी तरह की भारी वर्षा की चेतावनी महाराष्ट्र या कर्नाटक पर नहीं है और साथ ही साथ तटीय कर्नाटक और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक पर भी अगले 24 घंटे में छिटपुट स्थानों पर भारी वर्षा और हल्की से मध्यम वर्षा लगभग सभी स्थानों पर दक्षिण कोंकण गोवा दक्षिण मध्य महाराष्ट्र दक्षिण उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और तटीय कर्नाटक पर बनी रहेगी. झाडां पालसणां कोसळत आसात. लोकजीण विस्कळीत. महाकाजन धारगळी नॅशनल हायवेचेर पालसाण कोसळिल्ल्यान येरादारीक त्रास. सुरक्षक भिंत ती अगदी ल्हान आहा आनी 1 फुटाची आहा. तेचो जो पाया आहा तो सकयल मोठो जावंक जाय आसलो आनी तेचो वयलो पाया वयलो जो पळय आहा तो मोठो जावंक जाय आसलो तरच ती ही जी दरड कोसळटा ती रोखूंक शकता. हेचेर ताबडतोब MAR कंपनीन निरीक्षण करपाचा आनी ताबडतोब ही भिंत आहा ती मोठी करपाचो प्रयत्न करपाचो नाजाल्यार हें काम रोखूंक शकनात आनी दरड थांबांक शकना. जे काम सुरू आसा हिल कटिंगाचे जे काम सुरू आसा आनी नॅशनल हायवे 66चेर हांगा दर वर्सा हांगा हे प्रॉब्लेम जायत आसता पावसाळ्यात. सो कन्सर्न डिपार्टमेंटान खंय तरी लक्ष दिवन हे बेगिनात बेगीन काम करचे अशे लोकांचे मागणी आसात. हे जे काम आसा बेगिनात बेगीन पुराय करचे अशे लोक मागणी करीत आसात. प्रुडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगीमनी. चिंचोडे पोर्तुगीज काळांतल्या घराचे छप्पर उबले. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. सिजनाची पहिली चार्टर फ्लायट गोंयांत लँड. रशियाच्या मॉस्को सावन 250 टुरिस्टांक घेवन एरोफ्लोट फ्लायट दाबोळे एअरपोर्टार फांतोडेर 5:30 देवली. एअरपोर्ट ऑथॉरिटीन टुरिस्टांक दबाज्यान येवकार दिलो. रशियाच्यो आनीक 6 फ्लायटी येता म्हणून एअरपोर्ट ऑथॉरिटी सांगता. ये सीजन का फर्स्ट फ्लाइट है. क्योंकि रशिया में वार है ये सब है लेकिन फिर भी हम कोशिश करके फर्स्ट फ्लाइट लें. और सीजन में है ना पर वीक 6 फ्लाइट्स आ रहे हैं रशिया से. ओके और कजाकिस्तान से भी स्टार्ट होएगा नवंबर से. और उज़्बेकिस्तान से भी एक बार आ रहा है फ्लाइट. ये सब मिला के बहुत ये सीज़न बहुत अच्छा जाएगा. नहीं हम तो अभी मैं लास्ट वीक मॉस्को में था 10 दिन के लिए. सबसे जाके बात करके बहुत सारे डिटेल दिया इधर से ही पे आप लोगों के इधर आ सकते हैं क्योंकि उन लोग भी है ना दूसरे जगह नहीं जा सकते हैं. टर्की इजिप्ट दुबई इतना ही जगह वो भी जा सकते हैं. इसीलिए हम सोचे अभी इंडिया के लिए मौका है और गोवा के लिए स्पेशली विदाउट चार्टर तो हम सर्वाइव नहीं करेंगे गोवा. This is a very good start. We are looking forward to a very good season. We'll have many more flights coming. We have a lot more charters coming in from different regions. First, of course, this is from Russia. This is a very big player from Biblioglobus. They have sent in their first flight. आता सद्याक आमी दाबोली एअरपोर्टाचेर आसा आनी आमच्या फाटल्यान दिश्टी पडटा फर्स्ट सेट ऑफ इंटरनॅशनल टुरिस्ट जे आसा आयज गोंयांत लँड जाल्ले आसा. एक अरावंड 250 पॅसेंजर आयिल्ले आसा आनी जायते
फ्लायट्यो आनी येवपाच्यो आसा वेगळ्या वेगळ्या देशांतल्यान. सद्याक तरी पयली इंटरनॅशनल फ्लायट हांगा लँड जाल्ली आसा. वेगळ्या वेगळ्या देशांतल्यान बिसायड्स रशिया वेगळ्या वेगळ्या देशांतल्यानूय पॅसेंजर हांगा येवंक शकता. सद्याक तरी फर्स्ट इंटरनॅशनल फ्लायट आयिल्ली आसा वास्कोच्यान पुणे मिडिया खातीर विक्रम नायक. ड्युटेर आशिल्ल्या हेड कॉन्स्टेबलाक जितो मारपाचो यत्न केलो म्हणून कळंगूट पुलिसेन आंध्र प्रदेशाचो सुदीप कुमार आनी कर्नाटकाच्या वसंत मडिवालाक धरल्यात. राती कळंगुटे गौरावाड्यार गजाल. हेड कॉन्स्टेबल विद्यानंद आमोणकारान गाडी आडायली. ह्या दोगांनी मुद्दम रिव्हर्सात गाडी हाडून ताका मोखली म्हणून अटेम्प्ट टू मर्डर केस. आमी सध्या आसा कलंगूट पुलीस स्टेशनार आनी तशीच हांगासर एक अशी घटना घडली की कलंगूट पुलीस स्टेशनाक एक इन्फॉर्मेशन येयल्लें की एक तांबडी गाडी जी कलंगूट येवपाची आसा आनी तेतून इल्लिगल एक्टिविटीज कितें तरी जावपाच्यो आसा म्हणून. आनी त्याच बरोबर कलंगूट स्टाफ जो आसलो तेंच्यांनी तेंची फिल्डिंग लायली आनी तशीच तांकां ती तांबडी गाडी येयना फुडें तेंच्यांनी ती ताका फॉलो केली आनी तांकां जे आडयले आनी जेन्ना जे ड्रायव्हर आनी पॅसेंजर सायडीक फुडल्यान एकटो आसलो तो देंवलो आनी धांवलो आनी तितल्यानच जो हेड कॉन्स्टेबल आसलो कलंगूट पुलीस स्टेशना वयलो तो तेच्या फाटसून धांवलो आनी ताका घट धरलो. तितल्यानूच जो ड्रायव्हर आसलो गाडयेन जी तांबडे गाडयेचो ड्रायव्हर तो तेणी रिवर्स मारली आनी फास्ट गाडी फाटसून हाडली आनी जो हेड कॉन्स्टेबल आसलो ताका धक्को दिल्लो आनी तसोच ताका गाडये पोंदा उडयलो आनी कांय मिटराचेर ताका घेवन रिवर्सानूच झऱ्यांत घेवन गेलो. आनी तशेंच तो थंयसून पळो ड्रायव्हर आनी जो एकटो धांवल्लो ताका तेंच्यांनी अरेस्ट केलो आनी जो धांवल्लो ताका तेंच्यांनी जे वायरलेस इन्फॉर्मेशन दिलें आनी ताका धार बंदना हांगासर धरलो. आनी जो एक्यूज धरला तेजें नांव जावन आसा वसंत देवेंद्र मडिवाल रेजिडेंट ऑफ कर्नाटका. एका धरलेलो आसा आनी जो ड्रायव्हरूय आसलो ताका धरला आनी हांकां रिमांडाक व्हरोन 4 दिसांचो रिमांड मारलेलो आसा. स्टुडंटा खातीर कलंगूटच्या नसरत सलगांवकर. प्रेषित महम्मदा आड सोशल मिडियार पोस्ट घालून धर्मीक भावना दुखयल्यो म्हणून वाळपय पुलिसेन किशन नायक म्हणटा ताका धरला. 2 दीस पुलीस कस्टडी. पोस्ट व्हायरल जातनाच पोस्ट घालतल्याचेर कारवाय करात म्हणून मडगांव म्हापशें दिवचल फोंड्या पुलीस स्टेशनार मुस्लिमांचो जमाव. इंस्टाग्रामार कॅच मी इफ यू कॅन हँडला वयल्यान पोस्ट व्हायरल. फाटली जी ईद जाली ते ईदा दिसा प्रुडंट मिडिया लायव्ह आसली आनी त्या लायव्ह चालू आसतना मासोडे सत्तरी हांगच्या एका भुरग्यान त्या लायव्हाचेर कमेंट केलो आनी त्या कमेंटाक लागून मुस्लीम भावांच्यो भावना दुखवल्यो आनी ह्याकाच लागून वाळपयचे मुस्लीम असोसिएशन आसा तेंच्यांनी काल सांजची पुलीस स्टेशनाचेर कंप्लेंट केली आनी कंप्लेंट केल्या उपरांत 2 वरां भितर कंप्लेंट रजिस्टर्ड जाली आनी 2 वरां भितर किशन भिंगो नायक रावपी मासोड्डे सत्तरी हाका अरेस्ट केलो आनी काल ताका अरेस्ट जाला. पण आयज त्याच गोष्टीचो गोंयभर आख्ख्या गोंयांत निशेध जाता. आयज म्हापसा पुलीस स्टेशनाचेर तुमी पळोवन गेले जाल्यार कितलेशेच मुस्लीम भाव येवन थंयसर तेंच्यांनी ह्या गजालीचो निशेध केल्लो आसा. सो पुलिसां कडल्यान मेळिल्ल्या इन्फॉर्मेशन प्रमाणे ताका अरेस्ट केला कालूच आनी ताजो मोबायल बीन सगळे जप्त केला आनी तेजो कितें कॉन्टॅक्ट्स कितें आसा कितें कमेंट्स आसा ते काडप चालू आसा आनी फुडली इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा. सत्तरीच्या स्टुडंटा खातीर कल्पेश गांवस. रेकॉर्ड ब्रेक जीएसटी येणावळ चालूच. अंदूचे अर्थीक वर्सा 4थ्या फावट 1,60,000 कोटी मायज जीएसटी येणावळ नोंद. फाटल्या सप्टेंबरा परस अंदू 10% मायज. 1,63,000 कोटी जीएसटी आयला. पोरू 1,47,000 कोटी आशिल्लो. गोंयांत 497 कोटी जीएसटी जोडला. पोरू परस 16% म्हणल्यार 68 कोटी मायज. सांग्यार काजू गुठ्ठ्यावेलो रस्तो पावसान व्हांवलो. वाड्यार 30 फामिली 100 मायज लोक रावता. रस्तो गेलो आनी उदक चडलें. तांच्यो बाकीच्या गांवाकडेन संपर्क तुटलो. आमदार मंत्री फळदेसायान स्पॉट इन्स्पेक्शन केलें. वर्सां जाली तो खंय बोल्सांतले मोडून मातयेचो रस्तो करून दिता. लोकांनी एनओसी दिल्यार डांबरी जातलो. काजूगट्टो रस्तो हो परत एक फावटी खंयच्यान जाता बारशे गांवांतल्यान किस्कोण टू काजूगट्टो हो एक भाग आसा सादारण 3.5 किलोमिटरांचो. गेले म्हाका दिसता 15 वर्सां प्रत्येक वर्साक पावस जाले नंतर हांव ताचे रिपेर वर्क करता. सादारण 2-3 लाख खर्च करता. आतां हो रस्तो जावपाक जाय त्या विलेजर्सां खातीर तांचेच मागणी आसता तांचेच आंदोलन आसता रस्तो जावपाक. जमीन तांचीच जमीन तांच्या मालकीची जमीन तांच्या मालकीची आसा. कांय मालक भायले आसात ते भायले मालक आमी घेतात तांचे कडेन आमची उलोवणी जाल्ली आसात. पण जे रस्तो जाय पळय आहा न्ही तांचेच एकत्रीकरण येना. काल
अकस्मात हो रस्तो व्हांवून गेलो आनी परत एक फावटी हांवें एसिस्टंट इंजिनियर आनी तांचे ऑफिसर्स घेतले आनी ती पळोवणी केली. तर संपूर्ण तुवें पळयलें जर जायत जाल्यार रस्त्याक मदीं कमरभर उदकांतल्यान वचचें पडटा. आतां जर स्वताच्या घरा कडेन वचपाच्या रस्त्याक तेच लोक जर कन्सेंटय दिना, काल म्हाका तर एकट्यान सांगलें की पयशे पयलीं दी, आपूण तें कन्सेंट लेटर बी न्ही, पयशे कॅश दिता जाल्यार आपूण सायन मारता. आतां पयशे कॅश हांव खंयच्यान घेवन वचूं, पयशे कशे एक्विजिशन प्रोसेसाक ते म्हणटा की एक्विजिशन जातलें ना जातलें आमकां खंय खबर आसा, मागीर बेश्टे ओगीच आमचे सायनी घेवन व्हरतले आनी जमीन आमची वतली. रस्तोय जाय, जमीनय जाय, पयशेय जाय आनी तेय कॅश जाय आनी तेय पयलीं जाय. अशा प्रकारे अनेक प्रॉब्लम्स आसात म्हणून हो रस्तो जायना. परमनंट सोल्युशन लोकांचो तेंको जाय, लोकांनी पुढाकार घेवपाक जाय. चाळीशी पार केल्ल्या बायलांनी ब्रेस्ट कॅन्सरा विशीं जागृत रावकूच जाय. स्वताचें परीक्षण करचें, युट्यूबार मार्गदर्शन मेळटा. ब्रेस्ट कॅन्सर तज्ञ दोतोर मंदार नाटकर्णी उलयलो. NEG फाउंडेशनान टाटा मेमोरियला बरोबर मेळून दोनापावला इंडियन ब्रेस्ट कॅन्सर सर्वायवर्सांची 11वी परिशद गोंय, मुंबय, पुण्या सावन 110 बायलो 2 दिसांच्या परिशदेंत वांटेकार. ब्रेस्ट कॅन्सर सर्वायवर तांचे आमी आयज एक कॉन्फरन्स घेतल्या आनी तांकां वी आर ट्रायंग टू टेल हाऊ टू टेक केअर ऑफ देमसेल्स इन डिफरंट सेक्टर्स. म्हणजे स्किनाची काळजी कशी घेवपाची तांणी, हाऊ यू कॅन डिस्ट्रेस तुमकां, हाऊ तुमी सेक्शुअल तुमची इंटिमेसी रिलेशन्स कशी आसूंक जाय, आनी कितें कॉम्प्लिमेंटरी थेरपी तुमी घेवंक शकताले कशी. सो ब्रेस्ट कॅन्सर ऑलमोस्ट 80% लोक बायलां सामकी टोटली बरी जाता आनी दे लीव लाँग. सो जेन्ना तूं लाँग तुजें लायफ आसा ते तुका थोडीशी प्रॉब्लेम, थोड्यांक ओगीच आपूण अजून कॅन्सराचे पेशंट म्हणून घेतले बशिल्ले आसा. हाऊ यू कॅन कम आउट ऑफ दीस स्ट्रेस एंड अदर थिंग्स, हे सगळे तांकां एक तांच्यो ज्यो एक्टिविटी आहा त्यो आयज हांगा केल्ली आसा. एक गोष्ट सर्व स्त्रियांनी समजावी, तुम्ही तुमच्या फॅमिलीचा पिवटल पॉईंट असता. घरातली बाई जर बरी तर सगळे बरे, घरातली बाई जर आजारी तर अख्खा परिवार आजारी. ब्रेस्ट कॅन्सर अवेअरनेस असल्यामुळे म्हणतो 40 वय झाल्यानंतर वर्षातनं एकदा वार्षिक मॅमोग्राफी सोनोग्राफी करायची. महिन्यातून एकदा स्वतःहून एक्झामिनेशन करायचं. त्याचे यूट्यूब बरेच व्हिडिओ असतात, तुम्हाला फ्री बघायला मिळतील, शिकायचं आणि करायचं. ब्रेस्ट कॅन्सर ट्रीट करता आसतना खंयच्यो नव्यो पद्दती आतां आपणावं येता आनी बऱ्या तरेन कसो ट्रीट करूं येता हाचेर बऱ्यांतल्या बऱ्या दोतोरांचे हांगा उलोवप जातलें. हांव परत आमच्या गोंयकारां लागीं मागतां की जर अजून कोणें रजिस्टर करूं ना जाल्यार फाल्यां हो दनपार मेरेन सेशन आसतलें. ताणें जरूर ह्या बऱ्या कार्यक्रमाचो आपल्या जिवनान आस्पाव करून घेवचो. जायांच्या मळ्याक कोणे तरी उजो घाल्ल्यान माड्डोळच्या नायक फुलकार समाजाक अंदूय मोठें लुकसाण. अंदू नायक फुलकार समाजाची 110वी जायांची पुजा. दर वर्सा लाखांनी जायो घालून माळशेचे ते वाहन करताले. अंदू विजयरथ वाहन करपाचो प्लान आशिल्लो, मात फुलां सापूच उणी आशिल्ल्यान बेत आवळ्ळो. जायापुजो म्हणजे आतां 110 वर्सां वयर जाले जायापुजेक आनी आमच्यो जायो म्हणजे फेमस सारक्यो. प्रत्येक जायांक हांगसर तुका तो आमचो वास तुका दुसरे कडेन खंयच्याच जायांक वास येना. सगळ्यांक उजो घालून मे म्हयन्याक सगळ्यांक उजो घालून तांकां रसायन घालून ती नश्ट केल्ली आसा आनी ते जायांचेर आमी फुलकार समाज एक पोट भरताले. म्हणून जे कडेन 10,000 जाताले तेंचे कडेन 2,000 दिवपाक जायना अशें जाल्लें आसा. जायो हाडटा म्हणजे आमचे सगळे हांगा जवळ जवळ ह्या नायक फुलकार समाजान 60 कुटुंबां आसा आनी हे सगळे कुटुंबाचे जायांचे मळे आसा. पूण अंदू कितें जालां म्हाका कळना, कोणें तरी म्हाका भायले कोण वयता घाटी बिटी कळना, सगळे मळे आमचे हुडकून उडयल्ले आसा. तेन्ना आमकां जायांचें खूब नुकसान जाल्लें आसा. तुमचे लागल्याने आमचे थोडे मेंबरांचे मळ्या उजो लागला. तुमचे जायाचे मळ्याक उजो कितलेशे जायो तुमकां लॉस जाले? कमीत कमी 7-8 हजार लॉस जाले. 7-8 लॉस जाले. मार्दोळची जायाची पुजा ही अख्खी गोंयांत फेमस आसा. पूण ह्या वर्सा कोणी जर ते मार्दोळचे फुलकार आसा तेंचे जायाचे मळ्यान खंय उजो घातलो आनी हे कारणान तांकां ज्यो जायो गावता तश्यो गावना. प्रुडंटा खातीर शिरीष कुंकळकार. खबरो इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबूक, पॉडकास्ट, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.